सोनवार 5 जुलै 2025 सांत आंतोन जाकारियस यादनीक मुखेल वोड जोय जोय सर्वेस्पोराच्या नांवाची वाखाणी करात. नियाळाक आदार जेजू आमचो सर्वेस्पोर, आमचो सोरवोंडार, देवाचो पूत, ताचे पोरजे खातीर ल्हानविकायेन ह्या संवसारांत मनीस कसो आयलो. जेजू राजा कसो चुकलोल्या पोरजेक कास लावंक वो नीट करूंक येवंक ना, पूण ताची राजवटकी काकोतीची, मोगाची आनी बोगसण्याची. जेजू मनशाच्या रुपान आमची पातकां बोगसून खुरसार मरून आमकां सोगल्यांक देंवसराच्या हातांतली सुटोवंक आनी आपल्या बापा सोरशी व्हरूंक आयला. तर आमी सोगल्यांनी आमच्या सर्वेस्पराची वाखाणी करूंक गरज. आमकां आमच्या जिवितांत खूब दुख्ख सोंसूंक पडटलेंच, आनी हेच आमचे कुरीस. ज्या भाशेन जेजून आमचे खातीर कुरीस घेतलो, त्याच भाशेन आमी हे कुरीस घेवन फुडें वचूंक गरज आसा. जोय कांय जाणांक ते कुरीस आपल्या जिविताचे दुसऱ्यांक आदार दिवपाचे वा दुसऱ्या खातीर वावरपाचे समाजाचे कुरीस. बागेंत आंतोन जाकारियस दुयेंती खातीर हॉस्पिटलांनी निस्वार्थीपणान वावुरलो आनी ताचे खातीर आपलें जिवीत बापाक अर्पिलें. सोगलें जें आमच्या जिवितांत घडटा तें देवाचे येवजणे प्रमाणे सुखांत व दुखांत आमी सदांच बापाक वाखाणणी दिवंक जाय. जेजू म्हणटा, जे पर्या न्हवरो बरोबर आसा, न्हवऱ्याचे पावणे कुशाल, पूण जेन्ना न्हवऱ्याक ताचे सोडशिल्लो काडूंक व्हरतलो तेन्ना ते दुखी जावन उपास करतले. म्हजो थाराव, हांव सदांच म्हज्या दुखांत व सुखांत सर्वेस्पराची वाखाणी करतलें.